गोय सरकाराची गोवा डेअरीचेर आडनदर. दुसरे वटेन गुजरातच्या सुमूल डेअरीक 32 लाखांची आर्थीक मजत आनीक दितले 30 लाख. गोवा डेअरीचो 16 लाखांचो प्रस्ताव रिजेक्ट. कोलवाळे कैद्यान उजो लावन घेवपाच्या केशीत दंडाधिकाऱ्याची कारवाय. कैदी आउट ऑफ डेंजर, रोखडोच मेळटलो डिस्चार्ज. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंगाची माहिती. थिये आसगांव वेलिंग आणि वेळी ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा. खासगी विद्यापीठ आणि मेगा प्रकल्प नाकाच म्हण थिये आणि वेलिंग ग्रामसभांनी एकमेतान थाराव. हरवळ्या पंचायतीच्या वेंचणुकेत 91% मतदान. एकलो आदीच बिनविरोध. मोरपिरला पोटवेंचणुकेत 91% मतदान. शांतिकायेन वेंचणूक. कुडचिऱ्या येवपी CND प्लांटा आड लोकांचे आंदोलन. प्रस्तावाच्या जाग्यार आशिल्ल्या देवाक लोकांचे गाराणे. प्रकल्प थांबोवंक पंचांनी कितें केलें? थळावे फुरियोज. महाराष्ट्र वेंचणुके खातीर भाजपाची 99 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर साऊथ वेस्टात. गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर प्रचाराची जबाबदारी. GCAच्या आमसभेत धुमाकूळ. फाटल्या आमसभेच्या मिनिट्स मॅनेजिंग कमिटी कडेन चर्चा करिनासतना आमसभे मुखार हाडले म्हण बोवाळ. बसका तहकूब. कळंगुटे तोपयांच्या धुडगुसा उपरांत पुलिसांचे नायट पेट्रोलिंग नेटान. राती 6 जाणांक धरले. आतां मेरेन 35 जाणांचेर कारवाय. DYSP करपेची माहिती. विजिबल ऑफेंडरांचेर कारवाय. हवामान खात्याचो गोंयाक 20 ते 22 ऑक्टोबर मेरेन येलो अलर्ट. गडगड आनी जगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसीत. RJ शंकरा आय हॉस्पिटलाचे केले उक्तावण. सुमार 6100 कोटींच्या प्रकल्पाचो घातलो बुन्यादी फातर. वायनाड लोकसभा जाग्यार बायपोला खातीर नव्य हरिदास BJPची उमेदवार. काँग्रेसीच्या प्रियांका वाद्रा आड लढयतली बायपोल. 13 नोव्हेंबराक वेंचणूक. विमानांक बॉम्बस्फोटाच्या धमकेचो ईमेल चालूच. इंडिगोच्या 6 विमानांक बॉम्बस्फोटाची धमकी. पंजाब विधानसभा बायपोला खातीर आपान केले उमेदवार जाहीर. 4 उमेदवारांची नांवां मुखार. सेंट्रल रेल्वेच्यो 570 खासा ट्रेनी. दिवाळे खातीर महाराष्ट्रातल्या विंगड वाठारांतल्यान देशभर ट्रेनी. जम्मू काश्मीरात पहिली आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन सर्त. मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जालो वांटेकार. 13 देशांच्या खेळगड्यांनी घेतलो सर्तीत वांटो. दिल्लीत प्रदूषण तेंगशेर. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अतिशी म्हणटा BJPची चीप पॉलिटिक्स प्रदूषणाक जापसालदार. महाराष्ट्रात 110 अल्पसंख्याक धर्मीक थळां मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेखाला जोडल्यान. ज्येष्ठ नागरिकांक फुकट तीर्थयात्रा. भारत आड न्यूझीलंड जाल्ल्या टेस्ट मॅचीत न्यूझीलंडाचे जैत. भारताक 8 विकेटांनी हारयले. IDFन गाजा सावन मुक्त केल्ल्या येजिदी बायलेन केल्लो भिरांकूळ खुलासो. ISISन तांकां भुरगीं खावपाक लायिल्ल्याचो केलो दावो. शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्त्या. सेन्सेक्स 50 पॉईंट पॉझिटिव्ह जाल्यार निफ्टी 37 पॉईंट पॉझिटिव्ह.